देवाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसल्या आमच्या मोगाळा जेजूक दिम्यांनी पडून आमी नमस्कार करया. मोगाळा जेजू, तुका आमी आराधन करता, तुजो आमी मोग नियाळता. तुवें केल्ल्या स्वरूपकारांक आमी अर्गां दिता. हो कुरपेचो वेळ तुज्या संगाता करसूंक आमी आशेता. तुजो सांगात आमी सोदून आयल्या, तुजो आदार आमी मागून आयल्या. तुजी कुरपेचो शिवोर आमचेर आमी जोन घेवंक आयल्या. आमच्या जिविताच्या कश्टांनी अणवारांत आमी संपडता आसतना, आमचो भावार्थ दंडळत आसतना, मोगाळा जेजू, म्हज्या भावार्थांत आमी अस्कस जाता. पूण तूं आमकां सांडून घालिनाय. जशें दोनीर तूं पयण करता आसतना थंयसर पेद्रूचो भावार्थ अस्कस जाल्ल्या वेळार तुवें म्हणलें ताका, कित्याक तूं दुबावलोय, म्हजेर दिश्ट दवर. आनी जेन्ना पेद्रोन सोम्याचेर दिश्ट दवरली त्या दाळा वरेग तो उदकांत सोलोंक लागलो. पूण जिवितांतले आवड वादळ ते पळयतना तो भियेलो, तो निराशी जालो, कंगाल जालो. ताची दिश्ट ताणें सोम्याच्या वयर ताणें काडली. आवराचेर वादळाचेर ताणें दिश्ट कसयत आसतना तो बुडोवंक लागलो. पळय सोम्या, आमच्या जिवितांत पेद्रो बरी उदकाचेर चलोवंक आमी प्रयत्न करून आसा. सागोराचेर जिनी म्हणल्या सागोराचेर चलचे प्रयत्न आमी करून आसा. आनी ह्या पयनांत ह्या चलच्या प्रयत्नांत जेन्ना वरेग तुजेर आमी दिश्ट घालता तेन्ना आमी चलोवंक शकता. ते दाळा तुजे सरशी येवंक आमी शकता. पूण ते दाळा तुजे वयली दिश्ट आमी काडटा, ते दाळा आमी बुडोवंक लागता. पळय सोम्या, तुजेर सदांच दिश्ट दवरूंक, तुजे थंय आमचो भावार्थ दृढ करूंक, तुजे थंय मात्र बरवसूंक आमकां आदार दी. शिसांनी तुजे लागीं मागल्लें, आमचो भावार्थ वाडय. पळय सोम्या, आज आमी तेंच मागणें करता. आमचो भावार्थ चडय, आमचो भावार्थ वाडय. विशेश जावन भावार्थ अस्कत करच्यो संगती आमच्या जिवितांत घडत आसतना, पिडा कश्ट अणवार आयिल्ल्या वेळार, निराशी जाल्ल्या वेळार आमी परत मरत मागता. मोगाळा सोम्या, आमचो भावार्थ चडय. तुमचो आमचो आसरो, तुमचो आमचें बळ, तुजेरच आमचो संपूर्ण विश्वास. सोम्या, तुजेर आमी पातयेता, तुजेर आमी बरवसता. तुंच आमचें खोटें, तुंच आमचें खडाप, तुजे थंय मात्र आमी जियेवंक शकता. मोगाळा सोम्या, आमकां सांबाळून व्हर. मोगाळा सोम्या, आमकां तूं चलय. मोगाळा सोम्या, आमकां तूं संगात दी. आमकां तूं अणवरांतलें निवार. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू, वर्णितांव तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, होसाना तुका सोम्या जेजू, हालेलुया तुका सोम्या जेजू, हालेलुया तुका सोम्या जेजू, हालेलुया तुका सोम्या जेजू. हालेलुया तुका सोम्या जेजू. आमचे हात आमी उबारया, सोम्याक आमी स्तुती गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दया करून बसात.
वैभगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, सम्याचेर आमी भावार्थ दवरून जियेताना सम्याचेर विश्वास दवरून आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटना आमच्या जिविताक अर्थ लाभता. आमच्या कश्टांत आमकां सोम्याचो सांगात मेळटा. तोच सोमी आमकां चलयता, आधार दिता. तर त्या सोम्या लागीं आमी उलो मारया. त्या सोम्यातय आमचो थीर भावार्थ उसारया. सोम्यातय मात्र आमची पातयेनी म्हणलें व्हडा धैर्यान उसारया आनी खंडीत जावन सोम्याचेर पातयेनी दवरून आमी मागणें केल्ल्या वेळार, सोम्याचेर पातयेनी दवरून ताका आमी उलो मारलेल्या वेळार तो आमकां केदींच सांडून घालिना. बगार तो आमकां सांगात दिता. तुमची जबाब तुजेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. जिवितांत कश्ट संकश्ट आयलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. पिडेशिडेंत संपडलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. जिवितांत सलवणी लाभलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता सम्या जेजू. दुस्मानाने आमच्या वयर वेडो घालता आसतना, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. ताळणेंत आमी सांपडता आसतना, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. एकसुरपण आमच्या जिवितांत दोस्त आसतना, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. आमी मांडून हाडल्यो येवजण्यो यशस्वी जायनातल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. मागणें करूंक आमकां कश्ट आयलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. मागणेच्या जिवितांत निराशक्त उपजल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. जिणेंत सुखीदाड आयलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. कोणूच आमकां समजनांत म्हणलें भंय आमकां आयलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. जिवितांत एकासाने भंय आयलेल्या वेळार, तुझेर हांव पातयेता मोगाळा जेजू. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यातय मात आमी पातयेनी दवरूंक जाय. कित्याक सोमी आमकां सांबाळता, धैर्य दिता. थंयच आमचो बरवसो, थंयच आमचो भद्र आसरो म्हणलें गीत गावन सोम्यातय आमचो भावार्थ उसारया. उबी आमी रावया आनी गीत गावन सोम्यातय आमचो भावार्थ उसारुया. गीत नंबर सोम्या बरवसो, सोम्या भद्रासो रक्षक देवींचो शिन येजूचा
देखून बसया. देवाचे उतर आमी किर्तनाच्या पुस्तकांत हांवन आयकुया. कीर्तन 40:6. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भंय कांपात जाल्यार, दोंगर दर्याच्या गुंडायेंत पडतीत जाल्यार, दर्याचे उदक गरजून फेनात जाल्यार, आनी ताच्या उंचांबाळयेन दोंगर तरतरतीत जाल्यार आमी भियेवची नाव. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचें खोटें. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहराक, परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेतना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां धंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरून वेता. दळबाराचो देव आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचें खोटें. येया सर्वेस्पराची कृत्यां पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. पृथ्वेर शेकान शेक तो झुजां सोंपयता. दोनू तो मोडता, भाल्यांचे कुडके करता. ढाल उज्यांत घालून लासता. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रां मदें सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सोबे आसा. जाकोबाचो देव आमचें खोटें. देवाचे उतर हे देवाचे ओडपकार. मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कीर्तन आमी आयकलें, देवाचें उतर आमी आयकलें. भोव अपुर्बाचें कीर्तन. कीर्तनगार देवाक उलो मारता आनी म्हणटा, देव जावन आसा आमचो आसरो आनी आमचें बळ. देव जावन आसा आमचो आसरो आनी आमचें बळ. विशेश जावन कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच आमकां तयार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हय मुगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव जावन आसा आमचो आसरो. देव जावन आसा आमचें बळ. देव जावन आसा आमची सकत. देव जावन आसा आमचो आदार. न्हय खंयच्योय ह्या संवसाराच्यो संगती. ह्या वेळार तुमचे सांगात हांव नियाळ करूंक आशें येता. पवित्र पुस्तकांतल्यो दोन व्यक्ती सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या स्वरांत ह्या दोग व्यक्ती विशयांत आमी आयकत. आमी जायते फावटी आयकलां. दावीद आनी गोलियात हाची काणी आमकां कळीत आसा. दाविदान कशें गोलियाताक नास केलो. आनी ह्या देवाच्या उतरांत ह्या दावीद आनी गोलियाताच्या तांच्या मुखामुखींत कसले जिविताक लिसांव मेळटा. ह्या कीर्तनाच्या उजवाडांत आमी देवाचेर कित्याक विश्वास दवरूंक जाय, कित्याक देव आमचो बळ, आमचें बळ जावन आमचे खातीर वावुरता तें ह्या घडितांत आमकां कळीत जाता. सामुएलाचे पयलें पुस्तक घरा गेल्या उपरांत तुमी वाचा. सगलो 17वावो स्वर. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 17वावो स्वर. तुमी सगळे ते चॅप्टर, सगलो अध्याय तुमी वाचा. थंयसर आमकां आमच्या जिविताच्या हर एका संदर्भाक एक अपुर्बायेचें लिसांव मेळटा. आमच्या जिवितांत समस्यांक आमी कशें फूट करूंक जाय, जिवितांत कश्टांक हांवें कशें फूट करूंक जाय, जिवितांत अणवार आयलेल्या वेळार हांवें कशें फूट करूंक जाय म्हणलो अर्थ संदेश आमकां त्या घडितांत आमकां आयकूंक मेळटा. आनी आमकां संदेश दिता की जिवितांत समस्ये, अणवारां, कश्ट, बेजाराय तुजी केबडायो करता आसतना, तुजो भावार्थ अस्कत करता आसतना
तुका भे हाडयता आसतना आमी कशें धैर्यान फूड करय जाय, कसल्या मनोभावान आमी ताका प्रतिक्रिया दी जाय, मुखामुखी आमी ताका फूड करय जाय म्हणलो संदेश ह्या घडितान आमकां कळीत जाता. त्या पुस्तकांत सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत 17व्या वस्वरांत दोग पयले त्या गोलियताच्या व्यक्तित्वा विशयांत पवित्र पुस्तक वर्णन दिता. पवित्र पुस्तक म्हणटा 17वा वस्वर 4थी वळ, फिलिस्त्यांच्या सैनिका मदलो गत गांवचो गोलियत नांवाचो एक पराक्रमी मानाय भायर आयलो. एक पराक्रम, एक सोजेर तो, आनी देवाच्या लोकां विरोध, इस्रायलाच्या लोकां विरोध झुजोंक आनी ताका नाश करूंक, देवाची निंदा करूंक तो आयिल्लो. आनी ताणें तांचे लागीं पंत हान घाल्लें, म्हजे लागीं एकल्यान ये जय आनी झूज करूंक जाय. जर तो म्हजे लागीं जिखता जाल्यार सगलो आमचो गांव हांव ताका दिता. आनी तो कसो आसलो? देवाचें उतर म्हणटा तो 6 हात आनी 1 वेत उंच आसलो. ते फिटीक गेले जाल्यार कितलो फीट लांब म्हणून आमी ते कन्वर्ट केलें जाल्यार तो लगभग 9 फीट लांब आसलो. चिंता गे कितलो लांब आनी कितलो मोठो आनी भोव बळादीक सोजेर तो. आनी ह्या मनशाक इस्रायलाचो लोक पळयत आसतना ताची लांबाय, ताची मोठाय, ताचे घटमूट व्यक्तित्व पळोवनूच लोक भियेलो आनी धांवलो. कोणेय ताका फूड करूंक शकले नात. तो थंयसर येवन रावलो झुजाच्या जाग्यार आनी सगळे ताका पळोवन भियेले. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्या गोलियता बरी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात. ह्या गोलियता बरी आमच्या जिवितांत समस्या येतात. ह्या गोलियता बरी आमच्या जिवितांत सवालां येतात आनी आमकां सवालां घालतात. ये आनी म्हाका फूड कर, हे म्हजे लागीं झूज कर. जावं पुरो एक पिडा येता आसतना, जावं पुरो रिणार पडलेल्या वेळार, जावं पुरो कुटुंबाचे जिवीत समस्यांत पडलेल्या वेळार, वा जिवितांत वा कुटुंबांत नासमजणी उदोवन जिवितांत मुखार वचोंक आमकां कश्ट मारलेल्या वेळार गोलियात म्हणलो समस्यो आमकां केपडायो करता, आमकां तमाशे करता, आमकां कन्फ्रंट करता. ये म्हजे लागीं झूज कर. आनी सराव जावन कितें जाता? सराव जावन जशें ते इस्रायलाचो लोक ते सोजेर इतले बळादीक झुजाक म्हूण नामी येरले ते सोजेर सयत भियेतात, अस्कस जातात, धांवून वेतात. आमी धांवून वचोंक प्रयत्न करता. आमकां झुजोंक जायना. आमी चलवाले, आमचें मुख देलें, तो आमचेर जैते वोन जावन आमकां नाश करून सोडता म्हणलें एक भंय, हे सगळे समस्ये आमच्या जिवितांत हाडून येतात. पूण पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या संदिग्ध परिस्थितींत कितें घडटा आमी वाचता जाल्यार 17वा वस्वर 13वी वळ. दावीद राय जेस्सेचो पूत, आनी दावीद राय विशयां तुमी आयकलात म्हणून हांव चिंता. जेस्सेक जायते पूत आसले आनी 11सो पूत दावीद, 11सो पूत. आनी तो पळोवंक सोबीत आसलो, तांबड्या कातीचो आनी भोव मोव शरिराचो, मोव कुडीचो, चड बोळ ताका नासलें. आनी ताचें काम कितें आसलें? तो एक गवळी आसलो आनी बकऱ्यांक सोरोवचें काम ताका आसलें. पूण जेस्सेचे पयले तेग पूत साऊला खातीर, राया खातीर झुजतले. तांचें काम कितें आसलें? ह्या गोलियता विरोध झुजोंक. पूण हे तेग पूत आनी अर्ले सकड भियेल्ले. आनी ह्या वेळार थंयसर दावीद प्रवेश जाता आनी विचारता, त्या ताजे लागीं झुजोंक तुमकां जायना गे? तुमकां कित्याक झुजोंक जायना? आनी ह्या वेळार ताजे भाव ताका येवन बेश्टायतात, तुका कितें हांगासर काम? झुजचें काम आमचें, तुजें न्हय. तूं बकऱ्यांक वचोन सरय, तूं ल्हानसो, आमी हांगा व्हड भाव आसात, आमी ते कालेमिणी पळयता, तूं वच. पूण तो भावा लागीं झगडें करिना, अगोच रावता. हांवें इतलें मात्र विचारलें, तुमकां झुजोंक जायना गे? इतलेंच तो परत परत सोजेरा लागीं विचारता, तुमकां झुजोंक जायना गे? ते म्हणटा जायना, आमी भियेले. आनी साऊलाक ही खबर मेळटा. आनी साऊल म्हणटा, तूं इतलो ल्हान भुरगो, तुका झुजोंक साध्य गे? तुका झुजोंक साध्य गे म्हूण तो विचारता. आनी ह्या वेळार दावीद एक अपुर्बाची जाप दिता. 17वे वस्वर वाक्य 39 दावीद साऊलाक म्हणटा,
तुझो सेवक आपल्या बापायच्या बकऱ्यांक सोरो नासलो आणि हर एक पावटी एक शिव एक आस्वेल येवन हिनांतल्या एका बकऱ्याक धरून व्हरतना हांव ताची पाट धरून वेतलो आनी तांकां मारून म्हज्या बकऱ्यांक तांच्या घासांतलो सोडायतलो. तो म्हज्या आंगार पडलो जाल्यार हांव तांची खडकी धरतलो आनी तांकां बोडोवन जिवेशी मारतलो. पळया गी दाविदाचें धैर्य पळया गी. देवाचेर तसो भरवसो, देवाचेर पाती आनी देखून तो सावलो लागी म्हणटा हांव म्हज्या बकऱ्यांक सोरोन आसतना हांव वचकत जावंक पुरो. म्हज्या बकऱ्यांक घास घालूंक आयल्या आस्वेलाक शिवांक हांवें धांवडावन मारला. तांच्या तोंडाक हांवें घास घालून हात व्हरून तांकां नासकार सोडयला. तर ते जाल्यार म्हाका राखलो देव आतां ह्या गोलियाताक नास करूंक सोडचो ना गे, खंडीत जावन सोडटलो. आनी ह्या वेळार साऊल म्हणटा तर तूं वच. आनी पळया की थंयसर दाविदाक साऊल सगळे सोजेराचे कितें वस्तूर आसा तें सगळें ताका दिता साऊल. पूण तें घालता आसतना ताका इतली जडाय जाता की तो एकले एकले कान दवरता आनी म्हणटा हें म्हाका घालून वचूंक जायना, म्हाका चलोवंकय जावचें ना. आनी तो कितें करता, तो परिणत जाल्लो एक सैनीक न्हय. ताची पातयेनी देवाचेर मात्र देखून तो गोपिनेंत 5 फांदर विंचून वेता. आनी जो व्यक्ती तो गोलियात इस्रायलाच्या देवाक निंदा करनासलो, इस्रायलाच्या लोकांक निंदा करनासलो, तांकां केळकुला करनासलो, त्या व्यक्ती लागीं वेता आनी म्हणटा दावीद म्हणटा ज्या देवाक तूं निंदा करताय त्याच देवाच्या नांवान हांव तुजे लागीं आयला, त्याच देवान म्हाका धाडला तुका नास करूंक. आनी दावीद राय थंयसर तो भुरगो दावीद एक फातर विंचून त्या गोलियाताक मारता. पळया की मुखाच्या भाव भयणीनो तेका वातावरणांत इतलो ल्हान भुरगो दावीद तरणाटो जावंक पुरो तो मारुल्लो फातर ताच्या सारक्या कपालाक पडटा, धरणीक शेवटता आनी मरण पावता. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो पळया की दाविदान दवरली पातयेनी न्हय शस्त्रांचेर, न्हय ताणें पातयेनी दवरली सैनिकांचेर, न्हय पातयेनी दवरली ताणें रायांचेर, बगार दवरली पातयेनी देवाचेर मात्र. देखून सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें ढाल, सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें खडाप, सर्वेस्पर जावन आसा म्हजें खोटें. तो देव म्हाका चलयता, तो देव म्हाका सांबाळटा, तो देव म्हाका राखून व्हरता. त्या देवाच्या नांवान दावीद राय त्या गोलियाताक फातर मारता आनी 100% तो फातर ताच्या कपालार पडटा आनी थंयसर तो मरण पावता आनी ताचो जिवीत असो नाश जाता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जिवितांत गोलियाता बरी कसलेय समस्या येवंक पुरो आमी उरल्या सैनिका बरी धांवचे न्हय, मगर दाविदा बरी आमी फूट करूंक जाय. आनी कशें आमी फूट करूंक जाय, कशें दाविदान ते फातर विंचले, मागणें म्हणलें फातर, देवाचे उदर म्हणलें फातर आमी विंचूंक जाय. आराधन मागणें देवाचेर विश्वास असले फातर आमी विंचूंक जाय, भियोंक नजो. देखून आमी वळयता नव्या सल्ल्यांत वा पवित्र पुस्तकांत भियेनाका, भियेनाका म्हणलो शब्द जायते फावटी आयकोंक मेळटा. मोर दॅन 365 टायम्स म्हणटात. म्हळ्यार हर एका दिसाक म्हणलें बरी देवाचें उतर आमकां सांगता भियेनाका, दृढ राव, म्हजेर पातयेनी दवर, कित्याक हांव तुका सांबाळटा, हांव तुका आदार दिता. देखून आयच्या किर्तनांत पळया गे, किर्तन आयचें किर्तन वाक्य 10 देवाचें उतर म्हणटा शांत रावा. तुज्या जिवितांत काले आनवार येवं दी, धडपड नाका, निराश जावन जिवीत आखेर करून सडनाका, आनी कितें कर समस्या ओन नाका. काले समस्या आयल्यार पयलीं आमी शिकोवंक जाय शांत रावंक. देवाचें उतर म्हणटा शांत रावा, हांव देव म्हूण ओळखून घेया. आमचो देव आमचे खातीर झुजता म्हणून ओळखून घेया. आमचो देव आमचे खातीर आसा, आमकां सांबाळटा, आमकां सोडयता म्हणून ओळखून घेया. खंडीत जावन तो देव आमकां राखून व्हरतलो. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी भियोवचें न्हय, धैर्य आमकां आसूंक जाय. कित्याक आमी धैर्यान आसूंक जाय न्हय, धैर्य म्हजे संगतीचेर वा म्हज्या कुडीच्या भलायकेचेर वा म्हज्या जानवायेचेर, मगर म्हजें धैर्य म्हजी पातयेनी त्या सोम्याचेर. आखेर करता आसतना एक ल्हानशी काणी. एक हुंदीर, ताका मस्त भें आसलें माजरांचें.
देखून देवा लागीं मागता देवा हांव हुंदीर जावन आसा हर एका दिसा माजर म्हाका येवन लागाड काडूंक पळयता म्हाका जिवेशी मारूंक पळयता देखून तूं म्हाका एक माजर करून सोड म्हणटा देव ताका माजर करता माजर जावन यशेशीन भोंवता आसतना एक पेटो ताका मारूंक येता आनी ह्या वेळार ताका परत भें लागता देवा लागीं म्हणटा देवा म्हाका माजर करिनाका माजर जाल्यार म्हाका पेटो येवन खावंक येता तूं म्हाका एक पेटो करून सोड देव जायत म्हणटा आनी पेटो जावन कुशेन भोंवता खाता आनी करता इल्ल्या दिसांनी एक वाग ताका धांवडावन येता आनी ह्या वेळार ताका कळटा ओ म्हाका वाग नाश करूंक पळयता देवा लागीं म्हणटा देवा म्हाका एक वाग कर तो वाग जाता आनी इल्ल्या दिसांनी वाग जावन अशें भोंवता आसतना एक हस्त ताका मारूंक येता आनी ह्या वेळार देवा लागीं मागता देवा म्हाका हस्त कर इतली व्हडली हस्त म्हाका नाश करूंक पळयता देव जायत म्हणटा आनी ताका हस्त करता हस्त केल्या उपरांत तो म्हणटा देवा म्हाका मनीस येवन लागाड करूंक पळयतात म्हाका मनीस कर आनी ह्या वेळार देव त्या हुंदीर जाल्ल्या हस्ते लागीं म्हणटा तूं भायल्यान व्हडलो कूड तुका मेळ्ळ्या तूं हस्त जालाय पूण भितर तूं आनेकी हुंदीरस तूं भितर आनेकी हुंदीरस म्हळ्यार तुका भायल्यान व्हडलें रूप मेळ्ळां जावंक पुरो पूण भितर तूं आनेकी भिवून आसाय अस्कत आसाय देखून तुजी पातये न्ही सोमाना देखून म्हाका भावान आनी भयणीनो आमचे काळजांतली पातये न्ही आमच्या काळजांतले धैर्य सोम्यात आसा जाल्यार भायल्यान आमी कशें आसल्यार भियोंक नजो कित्याक आमी भायल्यान बरें आसल्यार पावना आमच्या काळजांत हांव सोम्यात पातयेंनी दवरन आमचें जिवीत बांदून हाडल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत कसलेय कश्ट आयल्यार त्या दाविदा बरी आमकां त्या गोलियाताक समस्ये कश्ट आनवार म्हणल्या गोलियाताक फूट करूंक साध्य जातलें तर आमी उबी रावया त्या सोम्याचेर हांव पातयेता येता म्हणलें आमी धैर्यान उसारया तुजेर हांव पातयेता येता म्हणलें गीत गावन सोम्यात आमचो भावार्थ उसारुया सोम्याचेर आमी पातयेंनी दवरता म्हूण आमी उसारले सोम्या आमचो सगाड्या किर्तनकाराची उतरां 40:6 वळ शांत रावा आनी हांव देव म्हणून वळखून घेया आज सोमी आमकां ह्या सक्रामेंत हांव तेंच म्हणून आसा शांत रावा बाबा शांत राव म्हज्या भयणी तुज्या जिवितांत कश्ट आसा म्हूण म्हाका कळीत आसा तुज्या जिवितांत समस्या आसात म्हूण म्हाका कळीत आसा एक इरादो घेवन एक देसांव घेवन ह्या पवित्र थळाक तूं आयलाय म्हूण हांव जाणा आसा म्हणटा सोमी म्हणटा शांत रावा म्हजेर विश्वास दवरा हांव तुका सांबाळटा हांव तुका चलयता कित्याक हांव तुजो बरो गवळी खालक्या अंतरांत हांव तुका चलोवन व्हरता हांव तुका सांबाळटा प्रशांत उदका कडेन हांव तुका विशेव दिता पळय मुखाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सोम्या लागीं आमी मागणें करुया सर आमच्यो गरजो त्या सोम्याच्या पांयां तळी भेटोवन दिवया सक्रामेंता मुखार मागल्लें मागणें उड्या रुपार खरोच हजार आसल्या जेजू लागीं मागल्लें मागणें कधीच निर्फळ जायना विशेष जावन ह्या पवित्र तळार सक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू लागीं आमी हाक बोब मारया आमच्या काळजाचे दडदडे आमच्या काळजाचे आत्रेक आमी उसारया
आमच्या कुटुंबांत असली पिडा शिडा सोम्याक भेटून दिवया. आमच्या कुटुंबांत कोण पिड्यांत कश्टून आसा ताचो उगडास आमी काडया. जावं पुरो कॅन्सरान कश्टून आसात, जावं पुरो काळजा घात जावन कश्टून आसात, जावं पुरो ब्रेन हॅमोरेज जावन कश्टून आसात, वा नाना तराची पिडा येवन कश्टून आसात, जावं पुरो आल्झायमर पिडा, जावं पुरो डिमेन्शिया पिडा. आज पिडा सोडूनच आसा. ह्या पिडे वरवीं जायते कश्ट आमकां येतात. आर्थीक रितीन अडचणी, कुटुंबांत तांची साखरी करची एक कश्ट, तांच्या सांगात दिवंक आमकां समस्ये, हे सगळे आमच्या कुटुंबांनी आसात. सोम्या लागीं भेटून दिवया. सोम्या तूं जावन आसा दैवीक वयस, तुजेर आमी पातयेंनी दवरता. तुजे लागीं मागता हांव त्या खोडकारान मागल्लें बरी. सोम्या तुवें कुशी वेल्यार हांव बरो जाता. तुवें कुशी केल्या वेल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. सोम्या लागीं आमी तेंच उतर म्हणुया. सोम्या तुवें कुशी वेल्यार म्हाका बरो करूंक जाता. तुवें कुशी वेल्यार आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक बरो करूंक जाता. भावार्थान आमी तुका उलो मारता. हांव सोम्या आमच्या पिडेसांक बरें कर, तांकां गूण कर. आयक आमचे प्रार्थन येस सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या कुटुंबांत असल्या सांद्यां खातीर. कुटुंबाची जबाबदारी करच्या, बापायची जागो घेवच्या पतीक, आवयचें स्थान घेवच्या पत्नीक, भुरग्यांक, आमी सर्वां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबांत सडून आसा, मनाभेद आसा, बेजाराय आसा, दूख आसा, जायते फावटी बॉक्सिंग आमकां कश्ट मारतात. सोम्याक आमची कुटुंबां भेटोवन दिवया. जायते फावटी आमची कुटुंबांतली भुरगीं वाट चुकोवन पयस गेल्यांत, जावं पुरो वायट सवयांक बली जाल्यांत कोण ना, ड्रग्साक बली जाल्यांत कोण ना, मोबायलाक बली जाल्यांत कोण ना, शिकपाक ती शिकोवंक मन करिनात कोण ना, वा वायट इश्टागतेक वा हेर धर्माच्या व्यक्ती लागीं मोगार पडल्यान कोण ना. तांचे खातीर आमी मागया. तांकां सोमी मोतीक उजवाड दिवं दी. सोम्यान दिल्लें जिवीत तें अमोलीक. सोम्याक मानवाचें तसलें जिवीत जियोवन बरो एक फुडार तांणी बांदून हाडूंक सोमी तांकां कृपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. सांग आमच्या कुटुंबांतल्या सर्व सांद्यांक सोम्याच्या पांयांतले भेटोवन दिवन आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. अशें जावन आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जाणां खातीर मागया. आज आमच्या कुटुंबांनी असलो एक समस्या बरी सैरीक मेळनासतना आसची. जायते आमी प्रयत्न करता. विविध समस्या जावं पुरो शिकप बरें ना कोणना, वा इतर कारणां खातीर, वा दुबळेकाय करना, विविध कारणां खातीर आज सैरीक मेळनात. शिकपांत तारतम्य आसा, वा कुटुंबांत इतर समस्या जावन तारतम्य आसून असले समस्या उपजल्यात कोणना. आमी सोम्या खातीर मागया. सोमी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी. एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक सोमी फावो करून दी. आनी एक बरें कुटुंब बांदून हाडून सोम्याक मानवाचें तसलें जिवीत जियोंक सोमी तांकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. कशें जावन फाटल्या दिसांनी मस्त पावस आयला आमच्या गांवांत, पूण सोम्यान आमकां येदोल वरेक सांबाळून मेळ्ळा. आमकां सडीत लुकसाण जावना कोणना, पूण जायतो लोकांक लुकसाण जाला. जायत्यांची कोरां कोसळून पडल्यांत, जायत्यांचे जीव नाश जाल्लो आसा, जायते अवघड जाल्ले आसात. सोम्या लागीं आमी मागया. आनी मुखार सोमी आमकां राखून व्हरून दी. अवघडांत बली जाल्ल्यांक सोमी ससना शेव दिवं दी. कोणाक लुकसाण जाला सोमी तांकां परिहार मेळसो करून दी. सोमी आमकां सर्वांक ह्या प्राकृतीक अनाहुतांतल्यान निवारून दी म्हूण आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येस सोम्या. एक घडी भर मावूनपणी आमी मागया. कितें पुरा गरज आमी हांगासर घेवन आयले. हांव जायत्यो इरादे आमकां आसात, जायते तेसांव हांगासर आमकां आसात. एक घडी भर मोती हाडया. सोम्याक भेटोवन दिवया. मुखाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्या लागीं मागा. सोम्या लागीं सांगा, सोम्या तुवें मोन केल्यार, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान बरो करूंक जाता. तुजें आमचें मागणें तुका आयकता, पावता. खंडीत जावन सोम्या आमकां तूं पाव, आमच्या गरजांक तूं पाव. अशें जावन मागया. TV माध्यमा मुखांतर, इंटरनेटा मुखांतर ह्या मागण्यांत, ह्या आराधनांत, ह्या नोवेनांत वांटेली जावच्या हांव भाव भयणी बसत पयस्तावन दी. ह्या मागण्यांत वांटो घेत आसतना सोमी तांचेर आशिर्वाद घालून दी. तांच्या आसकतकायेंत, तांच्या पिडेंत, तांच्या कश्टांत सोमी तांकां संगात दिवं दी. मतीक समाधान दिवं दी. बरी भलायकी दिवं दी. सदांच सोम्याचो मोग, सोम्याचो आदार, सोम्याचो सांगात तांच्या जिवितांत अनुभव करूंक तो सोमी तांकां आदार दिवं दी म्हूण मागया.
आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया. ऐक आमचे प्रार्थन येसुमिया. सर आमची मागणी सुम्याच्या पायांतला दवर संगात आम्ही मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षिता तसे आमचे पातकां बगस, आनी आमकां दाळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां हे वार. आमी दिमी घालया आनी सुम्याचे आशिर्वाद मागोंक येद्या व्हडा सक्रामेंता गीत गावया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आयचो वांजेल आमकां जेजू सवालां घालता. अशा वांजेलांत जेजू आमकां कन्फ्रंट करता की आमच्या जिवितांत आमी केल्लें मागणें, आमी केल्लें आराधन, आमी करचे सर्व बऱ्यो धार्मीक आचरणां
जिवितांत भाग्यवंतपणाच्या वाटेंत चलोवंक आदार दिता गी पातकी जिविताक पाठ करूंक म्हाका साध्य जाता गी पेल्या लागीं बरो संबंध रुपीत करूंक म्हाका साध्य जाता गी म्हणलें सवाल घालता आनी बेस्टायता आमकांच आमी विचारुया आमी मागणें करता देवाचें उतर वाचता हें सगळें केल्या उपरांत म्हज्या जिवितांत कसली बदलावण आयला म्हज्या जिवितांत कसलें बरेंपण पेल्याक दिवंक हांव शकला जर ह्या संगतींत हांव चलवला जाल्यार समय लागचे बक्षाने आमी मागया आमच्या पातकांशी दूख धरून सांगात आमी मागया हांव पातकी सरपद धरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत घेवन संस्वार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादेगाद म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुलत करून आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तूं भावार्थ्यांचो उसवाड आनी आत्म्याचो गवळी तुज्या शेड्यांक उतराण सरोंक आनी देखीन चलोवंक भाग्यवंत जुवांव भाव दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय ताज्या विनवणेन ताणें उतराण शिकयलो तो भावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना इसाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप जोतामाचो पूत आनी उज्जियाचो नातू आहाज जुदाचेर राजवट चलयतलो तेन्ना आरामाचो राय राजून रेमेलियाच्या पुता इस्रायलीच्या राया पेका बराबर जेरुजलेमाचेर आक्रमण करूंक गेलो पूण ताचेर आक्रमण करूंक तांच्यान जालें ना आराम एफ्राइमा सांगता मेळ्ळा म्हूण दाविदाच्या घराण्याक खबर मेळ्ळी तेन्ना रायाचें काळीज आनी लोकांचीं काळजां रानान झाडां वाऱ्यान हालतात ते भशेन हालोवंक लागलीं तेन्ना सर्वेस्परान इसाइयाक म्हळें तुज्या पुता शेहार याशुबाक घेवन वयल्या तळ्याचो कालवो सोमतापतय मडवळ्याच्या शेताशी वेता त्या रस्त्यार आहाजाक मेळोंक वच आनी ताका सांग सत्राय कर आनी शांत राव ह्या दोन दुवरतेल्या लांकडा कुडक्या बसून राजोनाच्या आरामाच्या आनी रेमालियाच्या पुताच्या क्रोधाक लागून भियेनाका कित्याक आरामान एफ्राइमा आनी रेमालियाच्या पुता सुवें तुजे विरोध मांडणी केल्या म्हणून जुदाच्या प्रदेशाचेर दाड घालुया ताचो नाश करुया तो आमचे अधीन करुया आनी थंय ताबेलियाच्या पुताक राय कसो प्रतिश्ठीत करुया देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा हें जावचें ना हें घडचें ना कित्याक आरामाची राजधानी दमास्क आनी दमास्काचो अधिपती राजून आनी 65 वर्सांनी एफ्राइमाचो नाश जातलो आनी तें राष्ट्र आनीक उरचें ना एफ्राइमाची राजधानी सामारिया
आनी सामारियाचो अधिपती रेमालियाचो पूत. तुमी बोवाडतान तीर रावनान जाल्यार तुमी तीर रावचे नान. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. तुमची खालसाण दारून करी नाका भागसर स्परसो ताळो आयकया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत ताणें जायतीं आसर्यां केल्लीं त्या शहरांक वचून देवा थंय ती फाटीं परतोंक नात देखून तांकां तो बेश्टावंक लागलो. हा कितली भिरांकूळ जातली तुजी स्थिती हे खरोच ना. हाय तुका हे बेत्सायदा तुमचे मदें केल्लीं ती आसर्या तीर आनी सिदोन शहरांनी केल्लीं जाल्यार तांचो लोक खंयच्या खाळार गोणी वस्तूर न्हेसून आनी आंगार गोबर घालून आपली जिणी बदलतो. देखून हांव तुमकां सांगता जडतेच्या दिसा तीर आनी सिदोनाच्या लोकांक तुमचे प्रास चड काकूळत मेळटली. आनी तूं कफरनाहूम आकाशाक सडतले म्हूण चिंताय कितें? पाताळाक तो शेवटतले. कित्याक तुजे थंय केल्यांत ती आसर्यां सोदोमांत केल्लीं जाल्यार
अजुनी तें उबें आसतें. देखून हांव तुमकां सांगता, जरतेच्या दिसा सोदोमाच्या गांवांक तुजे वरणी चड काकोळत लाभतली. देवाचे उदर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जिन्याची परीक्षा करया, गरजेची तिदवणी हाडया आनी जिवीत पवित्र करया. जिन्याची परीक्षा करया, गरजेची तिदवणी हाडया आनी जिवीत पवित्र करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इंग्लंडाची राणी क्वीन विक्टोरिया तिच्या जिवितांतलें एक ल्हानशें घडीत अशें आसा. ती एक राणी आनी रायाळ कुटुंबांत जियेल्ली ग्रेस्त व्यक्ती, पूण तिचो नातू कितें आसलो तो ग्रेस्तकायाच्या मर्जेंत जियोनासलो. जायतो दुडू विबाडतलो आनी गरजे विने विबाडून गम्माता मारून जियोनासलो. आनी एक व्हडली माय जावन तिका भोगतालें. देखून हो शेरको तरणाटो पूत नातू ताच्या जल्माच्या दिसा व्हडली माय लागीं गिफ्ट विचारून आयलेल्या वेळार म्हाका इतलोसो दुडू दी म्हणून विचारी लागलो. देखून तिणें अशें चिंतलें, हो जावन आसा व्हरतो अवकाश एक बरें कागाद बरोवन कितें पुरो करता तें सोमानय तुवें अशें जियेचें म्हणून ताका एक बुधबार सांगचें एक पत्र तिणें नातवाक बरयलें. आनी तिणें चिंतलें हो वाचून म्हणी कोणना हो नातू बरो जातलो कोणना. पूण पत्र बरयलें ताणें मेळ्ळेंच तो तिचे लागीं आयलो आनी म्हणलो, माय तुजें पत्र म्हाका मेळ्ळें. ताका तिणें विचारलें, वाचलें की तुवें, कितें केलें, कितें तुवें बदलूंक आलोचन केलाय. आनी ह्या वेळार तो नातू म्हणलो, तूं जावन आसा राणी ह्या इंग्लंडाची, देखून तुजें पत्र हांवें ऑक्शनाक घालें. तुजें पत्र ऑक्शनाक घाल्ले वरवीं राणयेचें पत्र तें मस्त जाणांनी ऑक्शनाक दुडू घालो आनी म्हाका इल्लोसो पयशे म्हाका मेळ्ळे. म्हळ्यार ताका बुधबाळ सांगूंक वापरलें तें एक पत्र सयत ताणें दुडू कमावंक गम्मत करूंक ताणें वापरलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जिवितांत अवकाश येता आसतना, जिवितांत आमकां जागवणी मेळटा आसतना ते आमच्या जिविताच्या बरेपणा खातीर वापरूंक जाय, न्हय आमच्या फायद्या खातीर. आनी केदाळा आमी आमच्या फायद्या खातीरच वापरता. बरेपण जोडूंक, बरेपणाच्या वाटेंत चलोवंक आमी प्रयत्न करिना, जाल्यार आमचें जिवीत नासाच्या वाटेन चलोवंक आरंभ जाता. आयच्या वांजेलांत पळया की जेजू 3 शहरांक कठीण उतरांनी बेस्तायता. कोरोजिना, बेत्सायदा आनी कफरनाहूम ह्या 3 गांवांक जेजू कठीण उतरांनी वॉर्निंग दिता आनी म्हणटा, तुमची परिस्थिती भोव कठीण जावंक पावतली, तुमकां आनी किसड दया मेळची ना, तुमचें जिवीत नासाच्या वाटेन चलतलें म्हणून जेजू तांकां धमकी दिता. कित्या खातीर जेजू ह्या 3 शहरांक कठीण उतरांनी उलो मारता. आमी ताजे इल्लेशे फाटले चित्रण पळयलें जाल्यार वा बॅकग्रावंड पळयलें जाल्यार कितें जावन आसलें हें गांव हाच्या विशयांत माहीत जोडल्यार आमकां इल्लें समजोवंक साद जाता. पयल्यान जुदेव काळार, त्या जेजूच्या काळार जुदेव लोकांक हे 3 शहर प्रमुख जावन आसले. त्या शहराक ऑर्थोडॉक्स ट्रायंगल म्हणलें एक नांव आसलें. कित्याक म्हळ्यार सदांवत जुदेव लोक ह्या गांवांत जिवन आसलो तो लोक सांप्रदायीक जुदेव लोक आसलो. आनी सांप्रदायीक जुदेव लोक जावन आसून मोइजेचें नियमशास्त्र भोव एकीनपणान, भोव जागृतकायेन, कठीणायेन नियमशास्त्र पाळटले. संप्रदाय भोव अपुर्बायेन पाळटले. कितें पुरो करूंक जाय, रिती रिवाज्यो सगळ्यो त्यो पाळटल्यो. आनी तांकां एक नांव आसलें, आमचो भावार्थ आदलो, आमची संप्रदाय जायत्या वर्सांची, आमचे मालगडे भावार्था खातीर झुजिल्लें असलें एक नांव ह्या 3 गांवांक आसलें. हें जावन आसा पयलें कारण त्या गांवा विशयांत एक बरी अभिप्राय थंयसर आसली. दुसऱ्यान जेजून त्या गांवांत जायतें बरेंपण केल्लें.
जायती शिकोवन जेजूची कितें आसा तें ह्या 3 शहरांनी आसले. जेजू कफारनावांत शिकयतलो, कोरोजिनान शिकयतलो, बेत्साइदान शिकयलो. देखून सदावत जेजूची हाजापा ह्या 3 गांवांक सीमीत जाल्ली. सदावत जेजूची शिकोवन ह्या 3 गांवांक सीमीत जाल्ली. म्हळ्यार ह्या गांवच्या लोकांक बरें नांव आसलें पयलें धांवन. दुसऱ्यान जेजूची बरी शिकोवन जेजून केल्ली आजापा जेजूचे सांगातपण तांकां लाभलें. पूण इतलें आसूनय त्या लोकांच्या जिवितांत परिवर्तन येवंक नातलें. तांच्या जिवितांत बरेपणाच्या वाटेंत, शांतीपणाच्या वाटेंत वा भाग्यवंतपणाच्या वाटेंत चलोवंक तांणी प्रयत्न करूंक ना. फाताक रडोवन जिणी बदलोवंक त्या गांवच्या लोकांनी प्रयत्न केल्लें ना. देखून जेजू तांचे तें कठीण उतरांनी तांकां बेश्टायता आनी थंयसर कंपेर करता. सोदोम आनी गोमोरा ते गांव नासले तसलेच अवस्था तुमकां येवंक पुरो. तुमकां एक आपुलत मेळची ना कित्याक फाताक रडोवन जिणी बदलोवंक तुमी प्रयत्न केल्ले ना. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या काळार कफारनाव आसलें, कोरोजीन आसलें, सिदोन आसलें, असले गांव थंयसर आसले आनी जेजून तांचो जायतो वेळ तांचे सांगाता करशिल्लो. जर जेजू आज मंगळुराक आयलो जाल्यार, जर जेजू आमकां मेळोंक आयलो जाल्यार कितें म्हणोंक पुरो. आमची चरित्रां पळयल्यान जाल्यार कितें बरेंपण आसा. थंयसर ऑर्थोडॉक्स ट्रायंगल म्हूण त्या गांवांक नांव आसलें कित्याक संप्रदाय बरी आसली. आमी तांतूं कांय पाटी नांव. आमचे बालगडे भावार्थांत गुंड आसले व्यक्ती भावार्था खातीर श्रीरंगापट्टणाक सयत गेल्यात, पण भावार्थ सांडोवंक ना. कश्ट तांणी सोंसला, दगदगणी तांणी सोंसल्या. कितलेशे किलोमिटर 100 किलोमिटर थंयसर चलोवन परत फाटी आयला. देखून ते फाटी आयल्या देखून हांव आनी तूं आजुनी क्रिस्तांव जावन उरोन आसा. आमचें दायज बरें आसा. आमच्या कुटुंबांनी मंगळूरच्या दिएसीजीन वा आमच्या मंगळूरच्या क्रिस्तांव लोकांनी भारताच्या पवित्र सभेक जायती देणगी दिल्या. कितलेशे याजक, कितलेशे धर्म भयणी याजक जावन विविध गांवांनी भारतांत तशेंच परगांवांनी वावर केल्लो आसा, भावार्थ परगट केल्लो आसा, देवाचें उतर परगट केल्लें आसा. तिसऱ्यान मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकल्लें देवाचें उतर कितलें जावयेत. आमी आयकल्ले शर्माव कितले आसूंक पुरो. आमी आयकल्ल्यो रतिरो कितले आसूंक पुरो. आमी केल्ली आराधना कितले आसूंक पुरो. लेखवीत ना खंडीत जावन जायतो वेळ आमी मागण्यांत करशिल्लें आसा. आमची भास, आमची संस्कृती सगळी बरी आसा. पूण मोगाच्यानो सवाल हे सगळें आसून आज आमच्या समुदायाचेर दिश्ट घालें जाल्यार आमचें जिवीत कशें आसा, कसल्या वाटेन आमचें जिवीत चलोवन आसा. आमी सवालां विचारलीं जाल्यार थोड्यो संगती आमकां उजवाडाक येतात. तितल्यो सोबीत गजाली न्हय, तितल्यो सुंदर गजाल्यो न्हय. पोर एका व्यक्तीक हांव मेळिल्लो. तो एक NGO खातीर वावर करता. विशेश जावन मनशा हक्कां खातीर, ह्युमन रायट्सा खातीर वावुरता. विशेश जावन मंगळुरांत, विशेश जावन दुबळ्या लोकांक केस घाल्ल्या वेळार आनी तांकां त्या केजींतल्यान सुटका जावचे खातीर जाग्याची समस्या आयल्या वेळार तांकां आदार दिवंक तो वावुरता. ताणें म्हजे लागीं सांगलें एक उतर. तो म्हणालो, फादर, मंगळूरच्या सिव्हील कोर्टींत जाग्या खातीर आयल्या केजींत 10 केजींत 9 केजी कोणाचे वता आसात की क्रिस्तांवांच्यो. 10 केजींत 9 केज क्रिस्तांवांच्यो. एक केज कितें आसल्यार हिंदुवांची, मुस्लिमांत 1 केज येना म्हणालो. आज आमच्या खंयच्याय फिरगेचेक वसागी आमच्या कुटुंबांनी आसलेतले दुस्मान काय जाग्या खातीर सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्याकी न्हय. कितलो जागो कुसोन आसूं दी, एक चिरू वाट दिवंक आमकां कश्ट मारतात. असली आमची अवस्था. 1 इंच, 1 सेन्स, 1 स्क्वेअर फीट जागो सोडूंक आमकां कश्ट मारतात. देखून आमी इतले मागणे प्राजीत आराधन रितीरो करूनी आमच्याच दायजे मदें आमचे दुस्मान पाकिस्तानांत नात आनी खंयच्या गांवांत नात. आमचे दुस्मान सडाव जावन आमचीच दायजी आमच्याच वाड्याचे आनी एकल्या वाड्या सुद्दां बरो मनीस केदाळाय पयल्यान. दुसऱ्यान मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हर एका वर्सा आमच्या मंगळूर दिएसीजींत, उडपी दिएसीजींत वा आमच्या समुदायांत इतलीं काजारां जातात. पूण कितलीं काजारां उरतात. जर दिएसीजीचे अंको संको काडलो जाल्यार
हांवें वाचलेल्या प्रकार उण्यान उरें 100 लग्नां तुटोन फोडटात. जायते फावटी म्हणचे आसा काजाराचो आल्बम 3 म्हयन्यांनी घरा येवच्या पयले चेडू चेडवाच्या घरा चेडो चेड्याच्या घरा. आमी देवाचें उतर आयकोन शर्माव आयकोन मागणें करून नोवेन करून एक कुटुंबाचें जिवीत सडधड करूंक आज आमकां कश्ट मारून आसात. लागीं लागीं 100 कुटुंबां तुटोन फोडटात म्हळ्यार आमची समुदायाची भविश्य खंयसर आसा. आमच्या कुटुंबा मुखांत्र भावार्थाचे देणें कशें मुखार वचत. कुटुंबांत बरीं आसल्यार मात्र कुटुंबां बरीं जाल्यार मात्र भावार्थ मुंदारून वता. आमची मालगड्यांनी इतलो सॅक्रिफायस करन आमकां वागयल्यान आमकां भावार्थ आसा. जर आधुनीक काजारां अशीं तुटोन फोडलीं जाल्यार भुरग्यांक मागणें शिकोवचें कोणें, मौल्यां शिकोवचीं कोणें, भावार्थ शिकोवचें कोणें. तिसऱ्यान एक समस्या हांवें तुमचो मुखार दवरचो जाल्यार आज आमचे संभ्रम खंय पावल्यांत. आज आमची रोसाची कार्य, काजाराची कार्य आनी इतर सेलेब्रेशन्स खंयसर पावल्यांत. जायते फावटी अशें लोन काडून आमी फंक्शन करता उंगी ते फारीक करूंक आमकां तांक ना. दुसरो एकलो करता म्हणून आमी तें कॉपी करता, नकल करता आनी अशें आमी भायलो आडंबर इतलो करता उंगी सोरो वतून आनी इतर शृंगार लाखांनी करशीत हांव. संभ्रम गरजेचो वय पूण कितले करसूंक जाय. तुमचे पयशे आमचे पयशे आमकां कळीत आसा पूण आमी जागृत करूंक जाय. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जायते फावटी भायलो आडंबर चड जाता पूण भितरल्यान जिवीत पोकळ जावन उरता. देखून आज आमी सवाल विचारूंक जाय, आमचें कुटुंबा जिवीत कशें आसा, कुटुंबा शेजारा संबंद कसो आसा, आमची संभ्रम कशें आसात. जेजू आमकां कितें म्हणूंक पुरो. बाबा आनी भयणी तुवें मीस पेटयलाय, आराधन केलाय, मागणें केलाय, देवाचें उतर आयकलाय, सगळें तुवें केलाय पूण तुज्या जिवितांत कसले बदलाव दिसून आयला. तुज्या जिविताची तुवें परिक्षा केलाय गी, तुज्या जिवितांत तुवें तितवणी हाडलाय गी, तुज्या जिवितांत भाग्यवानपणाच्या वाटेन चलोवंक प्रयत्न केला गी. देखून देवाचो उपादेश जेजून दिल्लो आमकां देवाचो मोग आमी बुवापूरबायन करता. तशेंच पेल्याचो मोग करूंक आमी सकतावंगी. एका नाण्याची 2 कुशी आमी ते सारक्या रितीन समजल्यार मात्र आमचें क्रिस्ती जिवीत अर्थ बरी जाता. देखून भावा आनी भयणी आज जेजू आमकां परत जागयता. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केल्लें आसा. कशें त्या कफरनावांत, कोरोजिनांत, बेतसाइदांत केल्लें बरीच आमच्या जिवितांत, आमच्या समुदायांत जायती आजाप आसम्यान केल्लें आसा. ते बरेपण आमी अनुभव करून आमच्या जिवितांत परिवर्तन जोडूंक भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न केल्लें आसा गी. आमकांच आमी सवाल करया, परत आमी उडास करया, जिणेची आमची परिक्षा करया, जिवितांत तिदवणी हाडया आनी जिवीत पवित्र आमी करया. आमेन. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. आपल्या मनान आनी महिमेक आमचे आनी आख्या पवित्रच्या देवा श्रेष्ठ देव म्हणून दिवं. सर्व पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा, तुज्या भगवंत पापा जुवां पावल दसऱ्याच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगांत जियोवन सासनाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजा उबारुया आमीन ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया क्षमे करो पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व दय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो बापा भगेवन जुआं बाल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझ्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताजे पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताजी शिकोवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूता आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरे जवान जदस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वरावतले हे म्हज्या उगडासाक करात बवर्दसो गुट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अकेपी तुमे चेरविस्तालेले तुझे पुबी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगीवोन बापा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणींची काकुळत कर तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तां तुजें पुरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
हांव कुंवार मोरया देवाचे माया संगाती सांजुजे तिजो पोती भगवान धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनांत धरून सम्यान शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या आमच्या तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळें करूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निबार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान रेखतल्याक आमकां तुजे उदार काकोलतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय राजवटके पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सुभागी सम्या ते म्हणजे भितरेवचे म्हाका भाग फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
सर्गीच्या बापा भगवंत जुवांग भाव दुसऱ्यान तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवा केल्ले खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बोळान ताज्या पावलांनी चलोवन तुजी आनी आमच्या भाव भयणींची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताज्या संगाता सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या बापा भगवंत जुवांग भाव दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तेंदणी जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकूंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासून आमी तुका अर्घां दिता. ताणें पवित्र युकरिस्त मोग केल्ल्या परी आमी करूंक आनी तूं जियेल्ल्या बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेकाक बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूं आमकां बरें मन दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक घडीभर मौन रावन आमच्या जिवितांत आमच्या पात्रोन सांता मुखांतर जेजून बापान केल्ल्या सर उपकारांक बरेपणाक देवाक अर्घां पाठोवया. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतें आमी मागिल्लें, जायतीं तेंसांवां आमी घाल्लीं, जायत्यांनी आमच्या खातीर मागिल्लें देवान आमकां फावो केला. बरी भलायकी दिल्या, कश्ट अनवरांतल्यान निवारला, पिडा शिडा कश्ट दूख सोसून व्हरूंक त्राण दिला. दिसपडतो ग्रास ताणें आमकां फावो केला. कुटुंबांत शांत समाधान, कुटुंबांत बरेंपण जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. हे सर्व उपकारांक देवान केल्ल्या देवाक अर्घां आमी पाठोवया. 10 वर्सांचें भुरगें लगभग एका म्हयन्यांतावन आमी मागोवन आशिल्ल्या ICUन वेंटिलेटरार तें आशिल्लें. आतां संपूर्ण बरें जावन आदल्या हप्त्यान डिस्चार्ज जावन घरा आयलां. त्या खातीर तीं देवाक अर्घां दितात. भुरग्यांक युरीन इन्फेक्शन जाल्लें, गूण जाल्ल्याक देवाक अर्घां दितात. बैल्या गांवाक बऱ्या रितीन वचून पावुल्ल्याक देवाक अर्घां दितात.
एकल्याक हार्टान ब्लॉक आशिल्ले कालच ताजें चिकित्सा जाल्ली तो बरो आसा अशें आमकां कळीत केलां देवाक जावं अर्गां स्तुती होगळाप प्रार्थुया बहुका कुळदारा बापा बगेवन जोम पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनांतीन आमकां लाभलेल्या स्वरूपकारांनी बरेपणा पासत आमी अर्गां दिता तुजी देवी काकूळत आमी वर्णिता ताजे मरिफा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग ताजी गुण करची सकत आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता ताचे परी बगेवनपणान वाडून क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्या आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं संजुआम पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर हे बगेवून जुआम पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान मरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याचे सत्यान भरलो मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळ्ळी देवाचे तुजो विश्वास तुवें अखेर पर्यंत सांबाळ्ळोय अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान मरून बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळाराक आयलोय आज आमी तुजी भक्तिका आमची गांवठी मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमो कर तुजी बगेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुरसायल्या जेजूतय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मगच्यान परत एक पावटी आमी मौन रावया आमची सर्व मागणी ते सावा काळजाचे अत्रेक सर्व आमी आमच्या पात्रोन संजुआम पावल दुसऱ्या मुखांतर बापाक जेजूक भेटोवन दिवया वर्त्या भवार्थान मागलेलें ह्या पवित्र थळार मागलेलें सर्व सांगाता एक कुटुंब जावन मागलेलें देव आयकता बरी भलायकी दिता आनी कितें सर्व आमी विसारलें देवाच्या कुशे प्रमाणे आमकां तो पावीत करता ही त्या सवां आतां वाचून सांगता आसतना ताच्या त्या सवां खातीर भक्तीपणी मौनपणी भवार्थान मागया भुरग्यान एका पत्र्या लागीं कावन्सिलिंगाक वेचांक एक कुटुंब मागता पुता बरें काम बरी सैरीक मेळच्याक रीण फारीक जावच्याक आनी कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळच्याक सुनेक बरें काम मेळोवंक पुताक दुबयंत बरें काम मेळच्याक एकल्याच्या तोंडार जाल्लो घाई संपूर्ण गूण जावच्याक भुरग्याक सारकें वस्तूर न्हेसच्याक ताजें टेन्शन गूण जावच्याक बरो भुरगो जावच्याक आनी ताजी मानसीक अस्कतकाय ते पिडांकूण जावच्याक कुटुंबाचेर आयिल्ले सर्व संकश्ट कश्ट निवारच्याक पोलीस केस इत्यार्थ जावच्याक घर बऱ्या मोलाक विकून वेचाक एकल्या घरा हट करचें सोडून आवय बापूय काळजान जेवच्याक एका कुटुंबांतल्या हर एकल्यान बरी भलायकी तांकां दी म्हणून एका व्यक्तीक एकल्यान 3.5 लाख कुमो केल्ली ते बेगीनच फाटीं दिवच्याक एकल्याचो जागो सेल जावच्या पासत एका दादल्याची हर्नियाची पिडो बेगीनच गूण जावच्या एका कुटुंबाक त्रास दिवच्या एका व्यक्तीची मोत उजवाडावन दी म्हणून बऱ्या भलायके पासत आनी कुटुंबान समाधान आसच्या पासत एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळच्याक एकल्याक दिल्ले पयशे उडासन ताणें फाटीं दिवच्याक शिकूंक बरी गिन्यान मोत बरे अंक लाभच्याक एकल्याक पुरगांवा वेचाक फावो जावं दी म्हूण 8 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जावच्याक दोगांनी आमाल पियोवणें सोडच्याक दोगांक लग्नाचें भाग फावो जावच्याक एकल्याक काम मेळच्याक एकल्याची भांगाराची ब्रेसलेट भायर पडल्या ती बेगीनच फाटीं मेळच्याक एकल्या याजकांक बरी भलायकी फावो जावच्याक ते गांनी तांची एग्जाम बऱ्यान बरोवन बरे अंक लाभच्याक बरें बिजनेस जावच्याक एकल्याक PG सीट मेडिकला कॉलेजीन मेळच्याक एका जोड्याचे काजराची तारीख फिक्स जावच्याक जाग्याचे रेकॉर्ड्स हाताक मेळच्याक पुता बरी सैरीक मेळच्याक भुरग्यान बऱ्यान इस्कॉलाक वेचाक घरान समाधान आसच्याक
पुतान दुबईन बरें काम मेळच्याक USA विजा मेळच्याक सुनेची MBA एग्जाम बऱ्यान जावन पास जावच्याक आनी ताका बरें काम वतीक समाधान लाभच्याक 8 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक वाटेचे समस्ये परिहार जावच्या एका भुरग्याची OCD पिडा गूण जावच्या एकल्याक येवनचे नेगेटीव थॉट्स रावच्याक आनी पॉझिटीव जावन जियोवच्या दुबईंत असल्या एका चलयेक बरें काम मेळच्या एका कुटुंबाक बरो जागो मेळच्या घर जागो विकून वेचाक नवें घर जागो फावो जावच्याक हार्ट ब्लॉक आशिल्ले सारके जावन बरी भलायकी मेळच्या घरान घोबैला मदें समाधान आसच्या एकल्याक PR मेळच्याक आनी ताचे आखचे प्रॉब्लेम ऑपरेशन नासतना गूण जावं बरी जिणये संगातीन ताका मेळों एकल्याक भायर वेचें भाग फावो जावच्या भुरग्यांक काजरी बेसांत सुख संतोष आनी आराम केल्लें काम बऱ्यान मुंदरसूं हाताचें ऑपरेशन बऱ्यान जावं आनी बेगीनच गूण जावच्या एकल्याचे हात पाय मिळोवनचे गूण जावच्या भयणी मदें समाधान आनी बोगसणाचो स्पिरीट रुथा करच्या पुरगांवान वावर करच्या स्त्रियेक पांयांक बरी भलायकी आनी संपूर्ण रितीन पांयाची गूण करच्या एक प्रायवंताक पांयांक बोळ दिवच्याक एकल्याचो घर जागो विकून वेचा नवें घर जागो मेळच्या एका काजरी जोड्याक बरें काम मेळच्या एकल्या पुरगांवान बरें काम मेळच्याक आनी येदोळ बाकी आशिल्लो सांबाळ बेगीनच मेळच्या तेगा जाणांक उतर प्रायच्या बरी भलायकी मेळच्याक उबे रावया तूं आमकां भाव एवकरिस्ताचो आमकां करोमक शिकय आनी मुरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी सेकी एक दीस मुरये माये आनी सर्व संतां भक्तां संगी सगळींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं आमचे चुकलेले आमक चिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन भरलेले समतीचे सांगता आस्ट्रामी तो तुमचो देव आनी सदैवी फॉर जगसीचे जेजू ते मोदी देवाचमय अमोपी आमकां ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वता पिडेस्तांचेर आशिर्वाद मोगाचो पवित्र घडी ह्या पुणतळार आमी आसां सांजो आमकां दुसऱ्याच्या मजतीन विनातेन आमकां हर एकल्याक बरी भलायकी ह्या घडये फावो करून दी आमी हांगासर आसां जायत्या दुखींनी आसां कश्टान आसां पिडेंत आसां आमच्या कुटुंबांनी जायतीं पिडेस्त भाव भयणी आसात आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवन आसात व्हेंटिलेटराचेर आसात ICUंत आसात ऑपरेशन थिएटरांनी आसात हर एकल्याचो ह्या घडये आमी उगडास करया जो कोण TV माध्यमांनी वीक्षण करता हर एकल्याक पिडेस्त भाव भयणींक जेजो आपडून दी आमची भावार्थान मागलेले मागणे जेजो आयकोवन दी आनी आमच्या समेस्तांचेर जेजो ताजे आशिर्वाद घालून दी म्हणून ह्या घडये मागया सोम्याचे नावे आमचो आधार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सरतारांच्या पिडेस्तां कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडलेल्यांक तुवें मोवळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक सांजो आमकां दुसऱ्यान आपल्या भगिवोन जिणये मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन बगूंक आनी भावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताजे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडां गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी वरांतले आमकां निवार आमचे सर्विनोवणी आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी कशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो भगिवो जो आमकां दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा थावन येता तसो देव आमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी भगिवो जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली आमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव करून
सेवे साखरेची मनशां जावं आमकां गठाय मेळ्ळो आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हण सगळी पवित्र सभा संतोश भरीत आसा ताजे देखीन शांतीपणाची जिणी जियो आमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्या सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक आमी फावो आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा रावो जेवणाक धान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक आमचे प्रधान याजक मनाच्यो वाती वांटतले हेचें जेवण आमकां दान जावन दिलां ऐडन फेर्नांडीस सान फ्रांसीस पयलो वडो मुर्दोम दिल्यात एल्सन सिक्वेरा सान जुजे वडो बेबी अमायरा स्ट्रेला बोंदेल ओज्वाल्डो बोनित्यादर वडो प्रीतम लक्ष्मण पडू फेरार एलियस तावरो फ्रांसीस पयलो वडो अनु बेंगलोर शांती डिसोजा कुवैट रॉनी डिसोजा बगेन कुटमा वडो ग्रेटर रोड्रिगस बचपे जेवणाक दान दिल्ल्यांक तशेंच मुर्दोम दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचो पात्रोन सांजोवम पॉल दुसऱ्याची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता मगचनो आज एवकारिस्ताचें आराधन आनी तशेंच सुमिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन भोव उत्तीम जिवीत बदलावणेचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात मानादीक बाब जास्विन डिसोजा प्राध्यापक सांजुजे सेमिनरी जेप्पू भोव हुशार पाद्र्याक तरनो याजक पूण जायती रेतिऱ्यो आनी तशेंच जायत्या कडेन शिकोवन दिवंक बेंगलोरान उंचलें शिकप आपणावन प्रस्तूत सेमिनारींत सेमिनारिस्तांक शिकयतात आनी तांकां तरबेती करतात भोव तरणाट्या प्रायर सेमिनारीक एक प्रोफेसर जावन ते भितर सरल्यात बापानो आज हांगासर येवन ह्या पुंथळार मिसाचें पवित्र बलिदान आराधन आनी भोव उत्तीम प्रसंग दिल्ल्या सर्व भक्तिकांच्या तर्फेन हांव तुमकां काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा पात्रोन संतांची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या मिसांवाचेर आमी मागता मगचनो आतां जेवणाचेर आशिर्वाद सर्गींच्या मोगाळा बापा आयच्या ह्या दिसा खातीर आमी तुका अर्गां दिता भगवंत बापा जुवां पावल दुसऱ्याच्या मनाक नवें करून सांगात आसता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें आराधन करून एवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवन तुजी कृपा आमी जोडल्या आमच्या जिवितांत आमी मागलेले आमकां सर्व तूं फावो कर हांगासर आमी जमल्या वाजता तयार केल्ल्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमची आत्मीक भूक तुवें थांबयलाय हे कुडीचें जेवण आमी सेवता आमकां ते कुडीक भलायकी दिवं दी मदीक समाधान दिवं दी आनी आमचे मदीं आसता तो एकवट बांद तूं वाडय आमकां सदांच राख आनी सांबाळ हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
मुखार भुता सोवे ओंकार मरे आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवन सुवांग पावल दुसऱ्या भाग्यवन कसोचे करवे वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.